ऋत्विक आवाज नाही. आता झाली ओके. अजून चहा बी काय पिऊ ना. सो आयज म्हटलं तुमका एक स्नॅक्स रेसिपी शेअर करूया म्हणून न्हू शिवनाथ. आज शिवनाथ घरा असा तो म्हटलं आयज बरेचशे स्नॅक्स रेसिपी शेअर करूया. बाहेर पाऊस पडटा. हां हाय मग सगळ्यांक. कोण येलो पळय. ऋतिकाचो बेस्ट फ्रेंड येलो खेळपाक. अरे हेअरकट केलं मरे तुवें. अरे हाय अरे बरे हेअरकट केलं मरे. वय होय. ऋतिकाचो फ्रेंड येला. सो म्हटलं आयज शिवनाथ घरा असा आणि आयज इंडिया पाकिस्तान मॅच हा. अरे आयज इंडिया पाकिस्तान मॅच हा म्हणून तो आयज घरा हा. म्हटलं आयज खंय भोंवपा या. म्हटलं बाय ना खंय आयज खंय वयचो ना खा आपण कित्याक इंडिया पाकिस्तान मॅच आणि इंडिया पाकिस्तान मॅच पळोवपाक सामकें इंटरेस्टिंग आसता न्हू ना. खूब मजा येता. म्हाका खूब आवडटा. सो म्हटलें आसूं आयज घरा आसा आणि पावसूय पडटा. कालच्यान पावस स्टार्ट जाल्लो. आयज कंटिन्यूअस कालून आयज कंटिन्यूअस पावस आसा. सो म्हटलें आयज आसूं घरा ते आसूं म्हटलें. सो आयज तुमकां एक बरेंशें एक स्नॅक्स रेसिपी शेअर करता हांव. खूब इजी सिंपल. ओके. सो खूब जाणां म्हटलेलें म्हाका स्नॅक्स रेसिपी बी शेअर कर म्हणून. सो आतां पावस स्टार्ट जाला. आतां तुका दाखयता एक. सो आतां मजा ते गरम गरम कितें खावपाक. ओके. सो मम्मी हांव च्या करता. च्या पिवन मागीर हांव तुमकां शेअर करता स्नॅक्स रेसिपी. ओके. केला बरें स्नॅक्स रेसिपी बी शेअर कर म्हणून. नांवां बीन धाडला. आतां हांव सगळें दाखयतलें. इफ तुमचे कडेन कितें आहा बरें बरें स्नॅक्स रेसिपी जे हांवें दाखोवंक जाय जाल्यार म्हाका प्लीज तुमी कमेंट करा. हांव तुमकां शेअर करता. ओके. सो लास्ट म्हाका दिसता आनी काल पयर म्हाका कोणान तरी कमेंट केला. जे ना कितें ना काल एक कोण कमेंट केल्ले जे डी कॉस्टा म्हणून. जे डी कॉस्टा ताणें म्हाका एक रेसिपी सांगला शेअर कर म्हणून. सो ताका हांव ते करतलें आनी 2-3 दिसांनी करतलें हांव. ओके. सो तुमी म्हाका कमेंट करा कोणाक कितें जाय ते रेसिपी बीन हांव सगळें शेअर करता. ओके. सो चाय पिता. आले घालून च्या केला. वास सारको घरान पसरला सारको आले घालून च्या न्हू ना. आनी मी हांगा पळय खेळटा लुडो स्नेक अँड लॅडर. आणि जालें आतां पावस स्टार्ट. बरें दिसलें हांव. आतां मातसो थांबला पावस. सकाळी खूब व्हडलो येयल्लो पावस. तो सकाळीं गेल्लें हांव डेल्फिनोजान की सामान जाय आसलें म्हाका. इतलो व्हडलो पावस मेळ्ळो आमकां सांगू तुमकां. आवय कित्याक गेलें जाल्यार आमकां भायर. तर बेगिना सामान घेतलें आनी आयले आमी घरा. एक्चुअली म्हाका सकाळीं तो व्लॉग स्टार्ट करूं नासलें. सो सकाळीं जावंक ना. खूब लेट जालो आनी आसूं म्हटलें सांजचें आतां स्टार्ट करया म्हटलें. अरे बंद कर तें. ओके. सो चला दाखय तुमकां आजची रेसिपी. बरें आहा. हांगा सगळीं जाणां बसता च्या पिवपाक. च्या आनी टोस्ट. कसली पार्टी रे च्याची पार्टी. बिस्कीट घे मरे. टोस्ट दिवं ऋषांक. ऋषांक म्हणटा आपूण च्या पिवन येयलो खंय. हांवें म्हटलें पी रे इल्लेशें म्हटलें. सावकास पी. ओके. चला च्या पिता आमी मेळटा तुमकां. ओके. तो जालें आमचें चाय पिवन. सो आयज तुमकां न्ही हांव एक चिकनचें एक स्टार्टर रेसिपी शेअर करता. आतां नांव आसा क्रिस्पी बटरफ्लाय चिकन. हे तुम्ही स्टार्टर रेसिपी म्हणून शेअर म्हणजे करू शकता. कोणाचे बर्थडे असल्यार तुम्ही हे स्टार्टर म्हणून हे करू शकता. स्नॅक्स बरं लागता. ओके. इवनिंग टायम च्या वांगडा बीन हे बरं लागता. ओके. सो म्हटल्यार आयज करया आनी तुमकां शेअर करया. सो सगळें हांवें काडून दवरला दाखयता तुमकां. ओके. चला हांगासर पळयात हांवें चिकन घेतला. ब्रेस्ट पीस घेतला. आतां आमी आयज स्नॅक्स करतले पळय हे स्टार्टर. हितून न्ही म्हणजे बोन आसूंक जायना. बोनलेस चिकन जाय आमकां. ओके. सो हें आतां आमी न्ही कट करून घेवया. चड बारीक पीस करप ना चड मोठे पीस करप ना. एक मिडियम आमकां पीस करून घेवंक जाय. सो अशें आमकां पीस करून घेवंक जाय. हें पळय. हे पळयात अशें आमकां न्ही हे पीसीस करून घेवंक जाय. ओके. तोपर्यंत हांव हे सगळे पीस करून घेता. तो हांगासर पळयात हांवें चिकन हा पळय क्युबान कट करून घेतला. आतां तातूंत न्ही थोडेशें आमकां मसाला लावन न्ही मॅरिनेट करपाक दवरूंक जाय. पयलीं घालया आमी मीठ घालता चवीनुसार. सो आतां घालता एक 1 टीस्पून रेड चिली पावडर. सो आतां घालता 1/2 टीस्पून गरम मसाला. सो आतां न्ही हांव थोडेशें हांगासर चाट मसाला घालता. सो आतां घालता एक धाकटो चमचो आले लसूण पेस्ट.
सो आता घालता 1 टेबलस्पून सोया सॉस. सो आता घालता 1 टीस्पून कसुरी मेथी. सो आता घालता हांव कोथमीर चॉप करून घेतला. सो आता घालता हांव लिंबूचो रोस. सो हाफ न्ही कट करून घेतला हांवें, तो रोस काढून घेतला. सो आता घालता एक व्हडलो चमचो कॉर्नफ्लावर. मातशें ताका बायंडींग येतलें. सो आता न्ही आमकां हें बरें मिक्स करून घेवंक जाय. सो हें पळयात, हाका न्ही हांवें बरें मिक्स करून घेतला. आतां न्ही आमकां हें हाफ एन आवर दवरूंक जाय बरें मॅरिनेट जावपाक. हाफ एन आवर खूब जालें. इफ तुमचे चड टायम आसा तर चड वेळ तुमी हेका दवरूं शकता. सो हांव न्ही हाका फक्त हाफ एन आवर दवरतलें. न्ही हांवें एक बाउल घेतला, तातूंत उदक घातला. तितून घालता मीठ, एक धाकटो चमचो मीठ घालता. बरें मिक्स करून घ्या. सो हांगासून हांवें 2 घेतला बटाट आनी ताका न्ही सालां काडून घेतला. आतां आमकां न्ही हें जशें आमी कापां करता पळय, फ्राय करता किंवा भजी करता पळय, तशें आमकां हें कट करून घेवंक जाय. चड पातळ करनाका आनी चड थीक करनाका. आतां हें परफेक्ट आहा. कट करून ताका न्ही हें उदकान घालूंक जाय. जें आमी मीठ घालून दवरलें पळय तितून घालूंक जाय. कित्याक ते काळे पडचे ना आनी हेका कापाक न्ही मातशें मीठ लागोंक जाय. सो ताका लागून हांवें हेका मिठाच्या उदकान घातला. सो अशें आमकां न्ही हें कट करून घेवंक जाय अशें. ओके, तो हांव सगळें कट करून घेता. इफ तुमचे स्लायसर आहात ते कट करपाचे बीन तितून तुमी करूं शकता. ओके, सो हांगा पळयात बटाट हांवें सगळे स्लायस करून घेतला. ओके, तो हेका आतां उदकान दवरतलें हांव एक 10-15 मिनटां, की ताका बरें मीठ लागूंक जाय. आनी उदकानूच आसूं न्ही. इफ तुमी भायर काडलें न्ही तर काळे पडटले. ताका उदकानूच आसूं न्ही. हांगासर बरें मॅरिनेट जाल्लें आसा. आतां हें उदकान आसा न्ही. सो आतां आमकां काडून न्ही हें एक कपड्याच्या वयर धरूंक जाय. कित्याक उदक आहा न्ही ताका लागून आमी ते तेलान घालतले पळय ते मागीर उसळटले. सो हें बरें न्ही मातशें ड्राय जावंक जाय. ना जाल्यार तुमी टिश्यू पेपर आसा ताका दवरूं शकता. सो हेका न्ही हांव सगळें हांगा अरेंज करून घेता. सो बरें न्ही हेका अशें पुसून घेयात. ओके, सो आतां आमी घेवया एक बटाट घेवया. ओके, कापा ताच्या मदीं न्ही एक चिकन पीस दवरया. आनी आतां हांव घेता हांगासर एक टूथपीक आनी टूथपीक घालून अशें ताका भितर घालपाचें. हें पळयात अशें. तो बाकी सगळें न्ही हांव करून घेता. खूब इजी आसा, कांय व्हडलेशें हार्ड ना. एक पीस घेयात. सो हांगा चिकन पीस दवरात आनी टूथपीक घेयात आनी ताका अशें भितर घालात. ओके, तो सगळें आनी हांव करून घेता. शिवनाथ न्ही ते खबर आहा हांव हांगा कुकिंग करता किचनान, आवाज करूंक जायना म्हणून. हे दोगांना आसा पळय चिल्ले पिल्ले दोगांना आवाज करता आनी शिवनाथ टीव्हीचे आवाज, थंय मॅच खेळटा हेजो आवाज शिवनाथाचे. हसता पळय आनी बोवा वदळच्यान इंडिया पाकिस्तान खंय. चल, सो हे पळयात हांगा न्ही हांवें करून जाल्लें आसा. हे पळयात पळोवपाक सामकें बरी दिसता. हे पळयात. ओके, सो हांगासर हांवें तेल दवरलां. तेल न्ही आमकां बरें तापोवन घेवंक जाय. सो तेल न्ही बरें तापलेलें आसा. तेल न्ही पयलीं बरें गरम करून घेवंक जाय. मागीर न्ही फ्लेम लो करात. ओके, मिडियम दवरात. ओके, आतां आमी एक एक करून हें फ्राय करया. सो बरें आमकां न्ही भाजून घेवंक जाय. चिकन खूब जावंक जाय, बटाटे खूब जावंक जाय. म्हणजे फ्लेम मिडियम दवरात आनी ताका फ्राय करून घेयात. तो अशें न्ही चमचो घेवन न्ही ताका अशें स्टर करत रावात.
तो हाय फ्लेम दवरनाका कित्याक खबर आहा मागीर ते रोखडे ब्रावन जातले मसाला बीन चिकन बी कच्चा उरतले फ्लेम लो दवरात आनी सुशेगाद ताका फ्राय करून घेयात शुवात रावला शुवात की म्हणटा खबर आहा आपल्या मॅच पळोवंक दिनाका आपल्या खंय व्हिडिओ काडपाक आनी म्हणटा अजून स्टार्ट जावंक ना कोण बॅटींग पयली एक टॉस जिंकला पाकिस्तान न्ही इंडिया बॅटिंग फर्स्ट अजून तुमी येवंक ना अजून रावंडा म्हणटा तूं यो मातसो हांगा हे जाय ते जाय खावपाक सगळें जाय मातशें व्हिडिओ काडपाक यो म्हणटा कोण येना बसल्या कडेन डिमांड हेंची हे जाय ते जाय म्हणून आज चाय मेळची ना च्या राव च्या मम्मी करतली हांव हांगा बिजी आहा म्हाका हें सगळें फ्राय करूंक जाय ओके सो हे न्ही बरें जाल्लें आसा हे पळयात बटाट न्ही बरें ब्रावन जाल्लें आसा सो हे रेडी आहा एक काडून घेता आनी हांगासर टिश्यू पेपर घालता ओके सो तो पर्यंत हांव सगळें फ्राय करून घेता तो सगळें फ्राय करून जाल्लें आसा ओके आतां ग्रीन चटणी केला हांवें कंपल्सरी ना की चटणी वांगडा खावंक जाय अशें टोमॅटो सॉस नाजाल्यार हें आसता पळय मेयो तेज्या वांगडा खाल्यार बरें लागतलें ओके सो हांवें चटणी केला ग्रीन चटणी सो आतां आमी दवरुया सो हें पळयात सगळें दवरलां हांवें पळोवपाक सामकें बेस्ट दिसता न्हू शुना टेम्पटींग आनी दुबयचे चमचे दवरता हांगा ओके चला आतां खावया आमी ऋतू वाट पळयता पूण कितें जावं पावस गेलो बरें हांव चिंतलें बरो व्हडलो पावस पडटलो खातलें म्हणून 2-3 खाले हांवें सामकी टेस्टी जाला ती आनी ऋतूक पळय थंय प्लेट मारून दवरला चल यो आयज मॅच पळयता खावपाची ओके आयता चटणी काडून घे 2 काडून घे आनी खा आनी ऋतू सांगता तुमकां खावून घरा बर्थडे पार्टी बी आसता पळय घरा तर अशें तुमी करात ना भुरगे सामके एन्जॉय करतले कमी तिखट करा पण भुरगे एन्जॉय करतले बरें आहा ओके जरा आई ओके शिवता चा जाय खंय टायम जालो 8:30 चा जाय खंय मम्मी ताका चा करता कितें म्हणटा तुवें पोटेटो चिप्स कशें लागता बरें लागता ओके आतां आमी मॅच पळयता अजून स्टार्ट जावंक ना पूण म्हाजे स्टार्टर हांगा रेडी आसा सो मॅच पळयता आमी एन्जॉय करता न्हू शुना शिवाचे चा पळय थंय जे कोण वेजिटेरियन आहा न्ही नॉन वेज बीन खायना न्ही तुमी न्ही मशरूम तुमी ट्राय करूं शकता मशरूम एक मशरूम आसता न्ही ते 2 कट करा नाजाल्यार पनीर मसाला सेम दवरात नाजाल्यार ओके मशरूम नाजाल्यार तुमी पनीर घालात इफ कोण चिकन बी नॉन वेज बी खायना तर बेस्ट ऑप्शन आसा ओके चटणी बरी आहा चटणी बरी आहा चटणी करात आणि ब्लॅक चटणी करू शकतात ब्लॅक शेजवान चटणी शेजवान सॉसा वांगडा खाऊ शकता टोमॅटो सॉस मेयोनीज बरें आसा ना चिली सॉस मुद्दम तुम्ही करा भुरगे सामके एन्जॉय करतले बेस्ट आहा चटणी आई आवडलें बरें आहा चला आमी एन्जॉय करता आमचे खाऊन जाले हांगा मॅच स्टार्ट जावंक ना चला आता आमी व्हिडिओ एंडिंग घेवपा येयला जालें आमचें खाऊन आनी मॅच हांगा स्टॉप जालें पावस पडटा काय सर बरें बसलें आमी आयज इंडिया पाकिस्तान मॅच पळोवया म्हणून पावस पळोवया आतां स्टार्ट जातलें काय ना ओके आनी फायनली आमचे 8K सबस्क्रायबर जाल्ले आसा तुमकां सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा तो पळय क्रॅकर्स मारता तरी हांगा या सगळ्यांक थँक्यू म्हणून हो पळय आनी कितें सांगपाचें आतां थँक्यू फ्रेंड्स ओके सो सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा असेच तुम्ही मोग करत रावात ओके आसतलें सेलिब्रेशन
फाल्यां नाल्यार परवा आसतलें सेलिब्रेशन. ओके सामकें डिफरंट पळोवया कशें कितें आसता तें. ओके चिंतलें आयज करया म्हणून पूण आयज टायम मेळकूच ना कित्याक ताका खूब टायम लागतलो करपाक ताका लागून. सो म्हटलें फाल्यां ना परवा जातलें. सो सेलिब्रेशन करया आमी. ओके सो सगळ्यांक तुमकां परत एकदां हांव थँक्यू म्हणटा. 8,000 जाला आतां जावंक जाय 9,000 ना आतां 9,000 जावंक जाय. ओके अशेंच तुमी मोग करात. अशें तुमकां म्हणना की म्हाजें चॅनल सबस्क्रायब करा अशें म्हणना हांव. खरेंच तुमकां आमचे व्हिडियोज आवडटा मनापासून जाल्यार तुमी आमचे चॅनल सबस्क्रायब करात. ओके हांव सांगता म्हणून तुमी सबस्क्रायब करनाकात. ओके चला सो भरभरून खूब लोकांनी म्हाका विशीस केला शुनात 8K जाला म्हणून. खूब जाणांनी म्हाका कमेंट केला बरें बरें म्हणजे विशीस धाडला. सगळ्यांचें नांव घेता हांव. सो एक कमेंट आसा म्हाका रीड करूंक जाय. लुएला शेट्टी ते म्हणटा आय थिंक युअर सन इज अ बीग इनफ टू ड्रेस हिमसेल्फ खंय. ऋत्वीक असले शर्ट आणि पॅन्ट म्हणजे हाफ पॅन्ट बीन घालता तो पण ताका न्ही स्कूल ड्रेस फक्त स्कुलाची ड्रेस ताका न्ही इन्सर्ट करूंक कळना आनी तो इन्सर्ट करतलो पण सारकें करचें ना. तो स्कुलाक वयता न्ही मातशें नीट आसूंक जाय न्ही. तो शिवनाथ तें करता आनी शिवनाथ न्ही हे चान्स केन्नाच सोडना. कित्याक आतां धाकटो आहा मागीर व्हडलो जातलो तेन्ना तो हात लावंक दितलो कपडे घालपाक दितलो आपूण घालून वयतलो. सो हें एक मुमेंट आहा पळय शिवनाथ मिस करना. जाता तितलो तो आपूण टायम दिता ऋत्विकाक. सो जेन्ना तो इव्हेंटाक वयता तेन्ना हांव ताका कपडे घालता पण ताका इन्सर्ट करपाक जायना सारकें जायना हेजें ताका लागून तो इन्सर्ट करता. पण तुवें म्हटला पळय तेय बरोबर आहा म्हाका काय बेजार ना. तो मातसो व्हडलो जालो न्ही एक 5th 6th तेन्ना तो बरो घालतलो 10th पळोवया. ताका लागून मातशें तो शिवना सकाळ ताका स्कुलाचो युनिफॉर्म ताका शू घालता हेका लागून. ओके चला आतां नांव घेता सगळ्यांचें. कितें नांव घेता करिश्मा कुट्टीकर आल्जेब्रा कॅरीन मार्लिन नोरोना कामिनी गांवकर प्रियांका राणे मीना नाईक इवा फर्नांडीस टीना फर्नांडीस वॅलेंटिना फर्नांडीस अशोक रिबेलो सुमिधा मसूरकर शुभम एस्मी रॉड्रिगीज शिल्पा काणीकर के लोबो ग्रेसी पेरेरा फ्लोरिडा फर्नांडीस आनी बार्बिया टॅलिस. सो यांनी म्हाका विश केलेले एका 8K जाला म्हणून आनी खूब जाणां आसा नेक्स्ट टायम नांव घेता. ओके तूं सगळ्यांक परत एकदां हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. ओके आयचे जे हांवें दाखयला पळय स्टार्टर प्लीज तुमी ट्राय करात आनी म्हाका कमेंट करा. पनीर नाल्यार मशरूम नाल्यार चिकन हेतून खंयचेय तुमी ट्राय करूं शकता. बरें लागता काय उरूना आमगे सगळें खाली जालें हांगासर झगडी शिवनाथ गेला थंयसर सकपाक किचनान आनी अर्दे खाली केले इतलें बरें जाता मागीर भुरगे बी खातले तीख बीन कमी आहा न्ही ताका लागून आनी एकदम बरें लागता. ओके सो चला मॅच आयज कितें आहा काय ना मॅच पावस पडटा काय हांगा पावस गेलो थंय पडटा पावसूच ना आतां भायर सकाळी बरो पडलो पावस. ओके चला आयचो ब्लॉग हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करात आनी चॅनला सबस्क्रायब करात. लागलें एका चिकन. तर मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर Bye. I love you, friends. Please do comment and subscribe to my channel. God bless you all. चला बाय लागले कोंबडी.